नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो युगार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या सेमिकॉन इंडिया 2025 ह्या परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भेट दिली. कालच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या परिशदेक आयज सीईओ मुखेल कार्यकारी अधिकारी हांची गोलमेज परिशद आयोजीत केल्ली. तातूंत उद्देग मळावेल्या देश विदेशांतल्या अधिकाऱ्यांनी आनी तंत्रज्ञांनी वांटो घेवन विचार उक्तायले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार परिशदेच्या संकुलांत आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शनाची पळोवणी केली आनी वेगवेगळी उत्पादनां सेमीकंडक्टर चीप हांचो नियाळ घेतलो. स्टार्टअप मेक इन इंडिया ह्या सारख्या कार्यावळी वरवीं सेमीकंडक्टर उत्पादनांत सक्रिय आशिल्ल्या कांय तंत्रज्ञां वांगडा प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधलो. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या सेमिकॉन इंडिया 2025 ह्या आंतरराष्ट्रीय परिशदे संदर्भात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दूरदर्शनाकडेन सविस्तर माहिती दिली. भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास हो, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है. सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करीब करीब हर चीज़ में होता है, चाहे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टीवी की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लैपटॉप हो, स्कूटर हो, लाइट्स हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है. इसलिए भारत में ये रॉ मटेरियल बने ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चिप्स हाईटेक होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इसके प्रोसेसेस होते हैं. इसीलिए देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन बनाकर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में आरंभ किया. और बहुत ही भारत के लिए, देश के लिए गौरव की बात है कि 3 साल के एक छोटे से टाइम फ्रेम में इतनी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है, काफ़ी आगे बढ़े. और पहली मेड इन इंडिया चिप 2025 में पायलट लाइन से बनने लगी है. 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर पायलट लाइन का काम कंप्लीट हुआ है. पूरे देश में अब तक 10 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं. इन 10 में से 4 में ऑलरेडी पायलट लाइन तक पहुंच गए. तो बहुत अच्छी उपलब्धि है देश के लिए. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी करेगप्तालू डोंगराचेर जाल्ल्या ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्टांत वांटो घेतिल्ल्या जवानांचो आयज भोवमान केलो. तांच्या वांगडा मंत्र्यांनी संवाद लेगीत साधलो. छत्तीसगड पुलीस, सीआरपीएफ आनी कोब्रा जवानांनी एकचारान नक्षलवाद्यां आड कारवाय केली. तातूंत वांटो घेतिल्ल्यांचो मंत्री शाह हांणी भोवमान केलो. ह्या वेळार छत्तीसगडचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुखेलमंत्री विजय शर्मा आनी हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. नक्षलवाद्यां आड केल्ल्या कारवायेचो हो एक भांगराळो दीस आसा अशी प्रतिक्रिया ह्या वेळार मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायली. जर्मनीचे विदेश मंत्री जोहान वेडफूल हांचे नवी दिल्लीत आगमन जालां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी तांकां येवकार दिलो. दोनूय मंत्र्यां मदीं द्विपक्षीय बसका जाली. ह्या बसकेंत मुक्त वेपार कबलाती संदर्भांतल्यो वाटाघाटी दोनूय देशांनी मानून घेतल्यो. मुक्त वेपार कबलातीक नेट दिवपा खातीर जर्मनीन दिल्ल्या तेंक्याक केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी येवकार दिलो. भारत भेटेर आयिल्ले जर्मनीचे विदेश वेव्हार मंत्री जोहान वेडफूल आनी भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची आयज द्विपक्षीय बसका जाली. ह्या बसके उपरांत दोनूय देशांच्या मंत्र्यांनी जोड पत्रकार परिशद घेवन बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती दिली. India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global, and multilateral issues. We've had detailed discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility, and people-to-people exchanges. We see the world facing the twin challenges of economic volatility and political uncertainty. We believe that a multipolar world with strategic autonomy can best respond through more intensive consultations and cooperation among key member states. Ich bin in der Tat sehr gerne gekommen. Wir sehen uns in kürzester Zeit zum 3. Mal. Ich bedanke mich für die Freundschaft, die wir haben aufbauen können über viele Treffen jetzt. Verlässlichkeit, Freundschaft, Kalkulierbarkeit sind in der heutigen Zeit der Unsicherheit, der Kriege und der Konflikten von unschätzbarem Wert. Und deswegen weiß ich es persönlich besonders zu schätzen und sehe es auch als ein starkes Zeichen der engen Freundschaft und Zusammenarbeit unserer beider Länder an,
dass wir so vertrauensvoll zusammenarbeiten können, dass wir auf 25 Jahre strategische Partnerschaft zurückblicken können zwischen unseren Ländern und dass wir dies haben persönlich ausbauen können. नवी दिल्लीत आयच्यान जीएसटी परिषदेची 56वी बसका सुरू जाल्या. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला 2 दीस चलपी ह्या बसकेत वस्तू आणि सेवा करांतल्यो आधुनिक सुधारणा हांचेर भासाभास जातली. गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेवूय ह्या बसकेत वांटेकार जाल्यात. ह्या बसकेत करमोल सुसूत्रीकरण, अनुपालन सुलभता तशेंच कर स्लॅब सुधारणा हांचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. सामान्य मनीस, शेतकार, मध्यमवर्गीय तशेंच सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांक थाकाय दिवपी सुधारणा ह्या बसकेत जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान केल्ल्या उलोवपांत हे विशीं सुतोवाच केल्ले. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या 56व्या जीएसटी परिषदेक वांटो घेवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत काल उसरा नवी दिल्लीत गेल्यात. काल तांणी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. राज्य मंत्रिमंडळात हालींच आस्पावीत जाल्ल्या भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज पर्वरे मंत्रालयात आपल्या कार्यालयाचो ताबो घेतलो. आपल्या कक्षांत वतकूस आनी देवपुजा करून कक्षाचो अधिकृतपणान ताबो घेतलो. आपल्या भौशीक बांदकाम खात्याचो कार्यभार स्वीकारले उपरांत मंत्री दिगंबर कामत हांणी खोस उक्तायली. राज्यातल्या रस्त्यांची अवस्था आपूण जाणून घेता आणि मागीर ते विशीं उलयता अशें मंत्री कामत हांणी प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना सांगलें. PWD ministry is very important ministry for the infrastructure projects, development of roads, bridges, everything. So first I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. जे हांवें power department घेतली तेन्ना केल्ले. Same time I will discuss with the engineers, ask them to give me a presentation. What is the situation as on today? What is required to be done in short time? What is required to be done on long time? So my policies will be like this. Whatever is required for short term, that will be deciding first priority wise, and then what is required in the long term, that will be deciding subsequently. त्या road worst आसा त्या रोडाचेर प्रायोरिटीन we will attack. That's what I said. जे रस्ते worst आसा, जे आतां मडगांवच्यान येता आसतना म्हाका रस्ते खुबशे दिसले वाटेर जे आसा. आतां हांव रस्त्यान वता आसतना म्हाका दिसता म्हणजे दोळे एक्टीव आसा न्ही. सो आय सी सच थिंग. That's I will decide, ask the engineers also to identify such type of roads, and that we intend to do it in the first phase. चवथीच्या निमतान कळंगूट पुलीस स्थानकाच्या वतीन शालेय विद्यार्थ्यां खातीर जागृताय सर्त कार्यावळ आयोजीत केल्ली. बार्देश तालुक्यांतल्या 12 शाळांतल्या भुरग्यांनी ह्या जागृताय सर्त कार्यावळीत वांटो घेतलो. घुवळी वखदां, सायबर गुन्यांव ह्या विशयाचेर आदारीत ही सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीक विद्यार्थ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पुलीस अधिकाऱ्यांनी इनामां भेटोवन तांकां भोवमानीत केलें. सर्तीचे परीक्षण म्हण ANC पुलीस अधीक्षक मीरा सिल्वा आणि सायबर गुन्यांव फाट्याचे पुलीस निरीक्षक दीपक पेडणेकर हांणी काम पळयलें. उत्तर गोयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि परवरी पुलीस उपअधीक्षक विश्वेश करपे इनामां भेटोवपी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या सर्ती विशीं अधिक माहिती दिली. कलंगुट पुलिस स्टेशन द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ कलंगुट PI परेश और SDPO विश्वेश, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है जिसमें 12 स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया है, जिनसे प्लेस का कंपटीशन है बेसिकली, जिसमें बच्चों द्वारा प्लेस किए जाएंगे ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर. उसमें से बेस्ट प्लेस को जज किया जाएगा PI साइबर द्वारा और PI ANC द्वारा. तो बहुत अच्छा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अवेयरनेस प्ले के थ्रू हो सकती है, क्रिएटिव मीडियम के थ्रू हो सकती है, वो एक लेक्चर के थ्रू कभी नहीं हो सकती. हम लेक्चर्स बहुत सारे देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि कोई एक्टिविटी हम उसमें पार्टिसिपेट कराएं बच्चों को. तो इस एक्टिविटी के द्वारा आई एम वेरी श्योर बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे और ये आइडियाज़ इम्बाइब करेंगे और अपने आप में और क्रिएटिव इंसान बनेंगे और आगे जाके मे भी जो सीखेंगे उसको पूरी सोसाइटी में फैलाएंगे. हमने ये भी बच्चों को मोटिवेट किया कि साइबर योद्धा में एनरोल करें. अगर बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छे से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो साइबर योद्धा इनिशिएटिव जो गोवा पुलिस का है उसमें भी बच्चों को एनरोल कराया जाएगा. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.